नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, येवकार तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट आनी एका खाशेल्या कार्यावळीन. आमच्या बरोबर अशी एक व्यक्ती आसा जांकां टीव्हीचेर पळयतना तांची एक्टींग पळयतना एक वेगळ्या तरेचो अनुभव आमच्या फुड्यान दिश्टी पडटा. आमची कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री जी आसा 1950 ह्या वर्सा पयलें फिल्म मोगा चावडो रिलीज जालें. ताजे नंतर जायतीं फिल्मां येत गेलीं आनी 2004 वर्सा इफ्फी ह्या गोंयांत आयली. इफ्फीन गोंयाक एक नवीन वाट दिली खरी, नवीन कलाकार आयले खरे, पूण ताज्या खूब पयलीं जे आमचे गोंयचे कलाकार आसा तांच्यांनी एक वेगळी नामना आमच्या गोंयांत, गोंयच्या भायर पुराय भारतांत ऑलरेडी केल्ली आशिल्ली. अशीच एक एक्ट्रेस जांकां आयज गोंयचे आमचे एक्टींग फिल्डांतले एक आमी आदर्श म्हणून अशी पळयतात. डॉक्टर मिनाक्षी मार्टिन्स मॅम आमच्या बरोबर आसा. मॅम, वेलकम टू द शो. थँक्यू सचिन. मॅम, लॉकडावन चालू आसा आनी ऑलरेडी जायते दीस जावन गेले. खुबशे लोक खुबशे नव्यो गजाली करपाक लागले ह्या लॉकडावनान. जायते लोक कुकींग शिकले, जायते लोक पेंटींग शिकले, खुबशे कितें केलें. तुमी ह्या लॉकडावनान कितें केलें नवीन? ज्यो गोष्टी हांवें सोडिल्ल्यो गेली कितलेशेच वर्सां कारण टायम मेळनाशिल्लो त्यो गोष्टी करपाक लागलां. एक तर हांवें ज्या दिसा लॉकडावन चालू जालो त्या दिसा सगळ्यो घरान आशिल्ल्यो बियो आनी शेजाऱ्या कडल्यान मागून बिगून घेवन त्यो सगळ्यो रोयल्यो. आतां म्हाका वांगी लागल्यान, कारेती लागल्यान, बरेचशे म्हणजे रोंपे बिंपे मिरसांगेचे व्हडले जाल्ले आसात. सो दॅट इज अ लॉट ऑफ फन. सकाळी उठून शिंपता, मागीर परते सांजचे शिंपता. ऑल्सो आय रिवायज्ड ऑन लिटरेचर इन पोर्चुगीज. ती भाशा आतां उलोवपी कोण उरूंक ना आनी म्हज्या आवय बापाच्या तेंपार आमी घरान उलयताले. तर ते आतां हांव परते न्यूज ऑन व्हिडिओ आयकपाक लागलां, वाचपाक लागलां. सो आय एम कीपिंग इन टच विथ द पास्ट. ऑल्सो सांजचे आमी कोविड एव्ही म्हणून एक कार्यक्रम आसा, एक वेब पेज आसा जाचे सगळे दोतोर, सायकोलॉजिस्ट आनी सायकॅट्रीक सोशल वर्कर्स मेळून आमी व्हॉलंटियर करतात टायम फॉर कावन्सिलींग. जर म्हजे मेरेन जर पेशंट पावलो जाल्यार हांव तो पेशंट घेता सांजचो. आज मेरेन आमकां खूब केसीस मेळ्ळ्या फ्रॉम जम्मू एंड काश्मीर, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम वेरियस प्लेसीस अक्रॉस द कंट्री. सो आय हॅव अ बिझी डे इवन ड्युरींग लॉकडावन. सो डेली नवीन कितें शिकपाक गावता तुमकां ह्या लॉकडावनान सुद्दां? हय, आतां पळय आमचे सारके जनरेशन, वी आर लायक नॉट ऑफ युअर इयर, आय एम युअर वन जनरेशन अहेड. But for us to learn these techniques of, like what you're doing now, Zoom and webinars, and we train ourselves in the new technology, the internet-based and digital platform technologies. So it's a lot of learning. It's a lot of learning, and it's a lot of fun also. बरोबर, सारकें मॅम. आल स्टार्ट विथ तुमचे म्हाका कोंकणी फिल्म्सांनी आतां खुबशे आमी पळयता तुमकां, पूण ताच्या खूब पयलीं हांवें कांय फोटोग्राफ्स पळयल्ले ऑन फेसबूक आनी आमी जेन्ना शिकताले तेन्नाय बीन तुमी हिंदी फिल्मांनी सुद्दां खूब काम केल्लें. हाव दीस जर्नी स्टार्टेड बेसिकली? See, how it starts is, I'm a theater person. तुका खबर आसतलें की पयलीं हांव कॉम्पिटिशन नाटकांनी काम करतालें गोंयांत. तर म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार मेळ्ळा गोंयच्या कला अकादमी तर्फे. तशेंच महाराष्ट्र राज्य नाट्य जे स्पर्धा आसतात तातूंत म्हाका राज्य नाट्य स्पर्धे खातीर उत्कृश्ट अभिनया खातीर पुरस्कार मेळिल्ले आसा. तर तेन्नाच्या काळान कितें जातालें की एक पुरस्कार म्हणजे ते मेडल आसताली, त्या पुरस्कारा बदला आमकां 3 फिल्मां ऑफर जाताली. बट फॉर्च्युनेटली ऑर अनफॉर्च्युनेटली, and that is debatable, I was doing my medicine, I was studying, so I had to answer my final MBBS, I had to finish my internship, then I thought that I should do post graduation. So ते लांबत गेले अशें आनी ते म्हणजे सगळे मेडल्स कलेक्ट जायत गेले आनी हांव पिक्चरां घेवंक पावलें ना. So after I finished my studies, I thought, that I should go and follow my passion for a little time. So when I approached, I already had a very strong background. So it was not that easy, but also not that difficult to get into the industry. I never thought that I'll act in serials and films. I went to Bombay Marathi नाटकांनी काम करपाक. पण म्हाका चडशी नाटकां मेळूंक ना आनी हांवें करूंकय बी ना प्रोफेशनल नाटकांनी काम, बिकॉज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स वॉज माय हायट. So everybody said that you're too tall and all the heroes are like 4 inches shorter than you. So
So I didn't get into Marathi theatre. But when I used to go to see dramas, पृथ्वी थिएटरान, थंय म्हाका लोकांनी खूब सांगलें की तूं कित्याक मराठी नाटकांनी काम करूंक सोदता, तूं सिरियलींनी ट्राय कर. So that's how my journey began, with auditions and then getting my first film. सो आफ्टर दॅट तुम्ही मॅम सुरू केलें काम करपाक इन सिरियल्स विथ शेखर सुमन सुद्दां तुमचे जायते फोटोज पळयले. एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो देर वेन इनिशियल डेज आशिल्ले स्टार्ट जाल्ले तेन्ना आनी मागीर जशें जशें फुडें गेले तेन्ना? न्ही, शेखरा बरोबर हांवें काम केलां ते रिपोर्टरान काम केलां. हय. इट वॉज अ मिनी सिरीज. पण ताज्या पयलीं हांवें ताच्या बरोबर देख भाई देखान एक्झॅक्टली. हय 2 दीस शूटिंग आशिल्लें. पण ताणें मागीर म्हाका आपोवन व्हेलें आपल्या रुमान आनी म्हाका म्हणपा लागलो, आय हॅव हर्ड दॅट यू हॅव गॉट व्हेरी व्हेरी स्मॉल चिल्ड्रन, सो आय वॉन्ट यू टू पॅक युअर बॅग्स अँड गो होम जस्ट नाव. पण ताणें म्हाजे खातीर टॅक्सी बी मागयली आनी म्हाका घरा धाडून दिलें. सो आय न्यू हिम that way, and we had a long conversation for about 3-4 hours, sitting and talking about ताचे वडील आशिल्ले पळय ते दोतोर आशिल्ले. ओके. So he knew about medicine and he knew about my background. So he was very protective about my work in the industry, and he told me not to do that because serial, and he said I hope to meet you sometime later. So then later magi reporteran zale. Reporter, of course, I went. It was a lead role in Reporter that I played. Damini Balasubramaniam. It was based on that ISRO scientist kidnapping by that time at the Gazal Gadili. So it was wonderful working with him, and he had changed over those. I think almost 3-4 years. He had changed. He had become very successful and very confident of himself. And I told him, Shekhar, you look so different. He said, see what success does to you. So it was comfortable working with him. He was very supportive and nice. It was nice to have a good colleague. He also dropped me home, every day. So because he stayed close by. So thorough gentleman as far as I'm concerned, and very protective of me, took great care of me. So it was a lot of fun, and I loved that unit because the director was Sohail Tatari and the producer and the concept designer was Mr. Vinod Pandey. So very, very good friends. Still today, they are very good friends and beautiful experience. सो मॅम फाटले 10 वर्सां जे तुम्ही पळयले जेन्ना तुम्ही सुरू केले फ्रॉम ओ मारिया टील नाव लास्ट फिल्म, कितें कितें चेंजीस दिश्टी पडले आनी हाव कोंकणी और गोवा फिल्म इंडस्ट्री तुम्ही पळयता सध्या? गेली 10 वर्सां जी कोंकणी फिल्माची प्रगती जाल्ली आसा किंवा बदल जाल्लो आसा, म्हाका अशें दिसता की हांवें जेन्ना सुरवात केली 10 वर्सां फाटीं ओ मारिया बरोबर, तेन्ना आमकां खूब उत्सुकता आशिल्ली आनी आतुरता आशिल्ली की आमी कितें तरी कोंकणी फिल्म इंडस्ट्रीचेर करून दाखयतली म्हणून. कितें तरी बदलाव घडपाक जाय. कमर्शियली चलचें ना आमकां हाचो अंदाज आशिल्लो, पण कमर्शियल पेक्षा आनी ताचे फुडें वचून म्हणजे नॅशनल अवॉर्ड्स किंवा इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर फिल्म फेस्टिवलांनी बी त्या लेवलाचेर आमी फिल्मां करतलीं अशी आमकां कितें तरी अंदाज आशिल्लो. पण म्हाका दिसता नाचुया कुपासार आयलें, ताच्या नंतर एनिमी आयलें आनी आमी के सरासरा, आनी आतां ऑफकोर्स आमकां नॅशनल अवॉर्ड मेळटलेच म्हणटू, कारण दॅट्स मॅन्डेटरी दॅट एवरी इयर नॅशनल अवॉर्ड्स इट गोज टू वन म्हणजे रिजनल लँग्वेज. पण ती फिल्मां जर भायर गेली ना आमची आनी बाकीच्या फिल्म फेस्टिवलांनी जर कम्पीट जाली ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी व्हडलीशी प्रगती करूंक पावची ना. आनी ती खंय तरी बिकॉज ऑफ द फायनान्सीस म्हाका दिसता देर इज व्हेरी लेस सपोर्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन सायड. आनी हांवें अशें आयकलां की मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान आमकां फायनान्स मेळना म्हणून. दॅट मे बी वन ऑफ द रिझन, आय एम नॉट व्हेरी शुअर, बट द ट्रूथ इज दॅट देर आर नो फायनान्सस एनीमोर. बरोबर. फायनान्स ना जाल्यार पिक्चरां घडना, आनी पिक्चरां घडना जाल्यार देन ताजी क्वॉलिटी कमी जायत वतली आनी देन इट्स द विशियस सर्कल. बट फायनान्स म्हळ्यार एक प्रोडक्शना खातीर किंवा प्रोड्यूस करपा खातीर प्रोड्युसर्स फुडें सरना. एज आनी एक रिजन म्हळ्यार थिएटरांनी, कारण आमचे कडेन आजून लिमिटेड थिएटर्स आसा, तातूंत स्पॉट्सूय खूब कमी मेळटा आनी तशें गोंयचो जो ऑडियन्स आसा तो कोंकणी फिल्मा कडेन कितपत आयला, हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता? हय, एक तर प्रोडक्शनाची बाजू जाली. हांव डिस्ट्रिब्युशन म्हणटात पळय ते हांव प्रोडक्शनानच धरता, मानता की दॅट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन.
बिकॉज एडवर्टिजमेंट तातून येता, डिस्ट्रीब्युशन तातून येता, खंयच्या थिएटरांनी तुम्ही फिल्मां घालतले हे सगळे प्रोडक्शनाचो भाग जाता. आम्ही आता पळयला की आम्ही खूप रिक्वेस्ट केल्लो की आमकां एक मॅटर्नी शो तरी दिवचो म्हणून. महाराष्ट्रांत आसा रिजनल सिनेमा खातीर सकाळचो शो आसा तांचे कडेन, आशिल्लो, आतां म्हाका खबर ना. पण तशें आमी कांय करूंक शकली ना. आनी जे पळय आयनॉक्साचे आनी बाकीचे जे प्रायव्हेट थिएटरां आसा तातूंत जे पळय आमकां तांकां परत फी भरची पडटा पर शो, ती जर काउंट केली जाल्यार प्रोड्युसराक कांय पयशे उरना. हाचे बद्दल आमी खूब डिस्कशन केल्लें आसा, जाल्लें आसा. आमी खूब प्रयत्न सुद्दां केलो. हांव कमिटीचेर आशिल्लें ESCच्या, तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की आमचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा आयनॉक्सा बरोबर, फॉर एक्झाम्पल आयनॉक्स, तर तो रिन्यू जातलो तेन्ना आमी ते कन्सिडर करतले. सद्या हांव ना ESCचेर, सो ते कंटिन्यू जाला तशेंच किंवा तातूंत आनी कितें अमेंडमेंट जाल्या जाल्यार म्हाका कल्पना ना. बट इट इज नॉट वायबल, इट इज नॉट फिजिबल अ कोंकणी सिनेमा. दुसरें जालें व्ह्युअरशीप. नाचुया कुंपासार डेट इज वन ऑफ द मोस्ट viewed films. Successful, yes. We have seen it even 180 times. Somebody has seen the film. Second most viewed could be either Enemy or O Maria. Okay, one of the two. But rest of the cinema has not attracted that kind of viewership. Now, taka दोन तीन गजाली जातात. For example, we show our films only in Rabindra Natya Bhavan, Madgaon, किंवा we show it in Makinis Palace. आता फॉर एक्झाम्पल इफ अ व्ह्युअर इज दे फ्रॉम सांखळी, सांगे, वाळपय, बिचोली, काणकोण, सांगे, केपें, सगळे पेरिफरीज, ते कशे येतले पळोवपाक? बरोबर. सो आमचे कडेन कांय सुविधाच ना की दॅट वी टेक आवर मुवीज टू देम. नाचुया कुंपासार स्टार्टेड बाय हॅव्हिंग देअर मोबाईल व्हॅन्स. They had very many shows. Like, for example, in Aldona, I was told there were more than 1,000 people. So there is viewership. But there are two conditions. The film has to be very good and you have to take the film to them. बरोबर. We work this out. गोंयचो सगळो व्ह्युअरशिप आणि गोंयाचे डायस्पोरा भायर आसा, जसे की ऑस्ट्रेलियान आसा, इन जर्मनी आणि फ्रांसाक आमचे शो जाल्ले नाचुया कुंपासाराचे. सो यू कॅन इमॅजिन दॅट देर इज अ डिमांड. वेरेज इन ऑस्ट्रेलिया 5 जाग्यांचे शो जातात. मेलबर्नाक वेगळो जाता, पर्थाक वेगळो जाता, सिडनी सायडीन वेगळो जाता. सो अँड ते 3 शो 2 शो असे करतात एट अ टाइम. सो दॅट मीन्स देर इज अ कितें म्हणटात ते, देर इज अ डिमांड, यू नो, सो बाय द पब्लीक टू कोंकणी फिल्मा खातीर थंय डायस्पोरा तर्फे. म्हाका दिसता अजून सुद्दां नाचुया कुंपासार जर प्ले केले खंयच्याय थिएटरान जाल्यार हाऊसफुल हे जातात आनी लोक सोदतात तिकेटी अजून सुद्दां. नायस नो, इट इज अ ब्युटिफुल फिल्म. खूप लोकांनी. Yeah. So it is a film that has surpassed the expectations and the hopes of everybody concerned, that it has done so well. म्हणजे 5 वर्सां जाली अजूनही चलता. एक्झॅक्टली. आणि आम्ही सुद्धा रावतात की केन्ना येतले. आम्ही सुद्धा हांव आनी पालोमी फाटल्या दिसांनी उलयताली की बॉम्बे जर शो जालो चल आमी पळोवपाक येवचया म्हणून. So we are still excited about our own film. अजूनही म्हणजे तो रेकॉर्ड म्हणपाक खूप टायम लागतलो, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफूल मुवी इन गोवा जे जाल्ले, कोंकणी मुवी किंवा गोवन फिल्म म्हणपाक शकता आमी. आणि ताजें प्रोडक्शनूय जर पळयल्यार आमकां मॅम कळटा, सॉंग्स, जे म्युजीक, ओवरऑल जर प्रोडक्शन, ओवरऑल पॅकेज, द एंटरटेनमेंट म्हणटा तशें एक फिल्म आमकां पळोवपाक मेळटा. मॅम, कमींग टू द थिएटर पार्ट, गोंयांत सुद्दां आमचे एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स जे आसा तातूंत सुद्दां खूब बदल घडत गेले. म्हळ्यार पयलीं जशीं नाटकां आमकां पळोवपाक मेळटालीं, देन ती अ गटाक सिलेक्ट जावन मागीर ती महाराष्ट्र नाट्य स्पर्धेक वताली, थंयसरूय खूब बरें काम करतालीं. आयज त्या थिएटर प्लॅटफॉर्मा कडेन तुमी कशें कितें पळयतात? म्हाका कांय खबर ना ते कित्याक जायना ताजे म्हाका अंदाज सुद्दां ना. म्हाका दिसता कोणी तरी ते घेवपाक जाय, कारण सगळ्यो संस्था तशाच्यो तश्यो आसा. पण तातूंत नवीन कलाकार म्हाका खूब कमी दिसता. आमच्या तेंपार कशें आतां आमी सुद्दां एक चली कलाकार म्हणून, तेन्ना खूब कमी आसताल्यो चली कलाकार, फिमेल लीड्स, एक्ट्रेस. पण
हय म्हज्या घरा येवन म्हाका खूब म्हज्या पापाक बी मनोवन दोतोर विजय थळी आनी डॉक्टर अजय वैद्य हांणी घरा येवन म्हज्या पापाक फटोवन सारकें अशें ताच्या पांयां बियां पडून म्हाका नाटकान काम करपाक दिल्लें. म्हजें नशीब तें, आय एम व्हेरी ग्रेटफूल. अँड पण तशी म्हाका दिसना की आतांची भुरगीं दे आर गेटिंग दॅट अट्रॅक्टेड. ऑल्सो आय फील दॅट आय हॅव गर्ल्स हू कम एंड आस्क मी की तुमकां कशें काम मेळ्ळें, तुमी कशें काम करपा लागलीं. पण म्हाका दिसता अशें की तांकां इन्स्टंट सक्सेस जाय. एक्झॅक्टली तेच नेक्स्ट हय. पॉयंटच आतां आशिल्लो. तर सचिन तूं म्हणशी न्ही की हांव थिएटर करून बॉम्बे गेलें आनी म्हाका दुसऱ्या दिसा थोडो ना काम मेळ्ळा न्ही. दिवंक ना म्हाका काम, कोणीच दिवंक ना. सारकें सारकें. म्हाका आय हॅड टू वेट फॉर अबाउट आय थिंक 2 years before I got something substantial. But I waited because I was not getting theater because of my height or whatever they said, you know. So, and also when I got one theater, they were shooting, they were rehearsing in the Parel दिसता म्हाका तें, हय Parel industrial area. ओके. राती म्हाका 1:30 तांणी रिहर्सल बंद करून घरा वच म्हणून सांगलें आनी हांव भायर सरलें 1:30 एकटें परेल इंडस्ट्रियल एरियान. आनी दोशी सायडीन म्हाज्यो त्यो भिंती आशिल्ल्यो अश्यो उंच सारक्यो फॅक्टरींच्यो. आनी हांव एकटेंच चलत रेल्वे स्टेशनाचेर गेलें, ट्रेन घेवन हांव घरा गेलें. त्या पेईंग गेस्ट म्हणून रावतालें. And the next day I went to Damu Kaka's house, Damu Kekre's house. And his wife told me की मीनाक्षी तू कितें करता पळय तें भयंकर चुकीचें करता, कारण नाटक एका जाग्यार आसता आनी तुजी सेफ्टी जी आसा ती दुसऱ्या जाग्यार आसा. तुज्यान अशें देडाक बिडाक तशें इंडस्ट्रियल एरियान एकटें भोंवून ट्रेनी घेवन. हांवें म्हणलें ना हांव फर्स्ट क्लासान ट्रॅव्हल करता. ती म्हणपा लागली कितले आशिल्ले त्या कंपार्टमेंटान लोक. हांव एकटेंच आशिल्लें. So then she told me, she said, forget the drama if you are putting your safety at risk. So then I had to leave it, because I could not do that every day. I had to join the hospital the next morning and take care of, I was running a detox center in Bombay. So I had to give up a lot of work because of safety, because of, non-availability of company, म्हणतो, किंवा transport or that way. So then you wait for a lot of things to happen. And that chance came to me only in 91. So I was there in 89. And 91, I got my first audition after the babies were born, when my sons were already born. And then I got the audition by RK Films at Prithvi Theatre. And from there, I started getting work. बरोबर. आणि आजकाल खरें तुमी एक गजाल सांगली मॅम, क्वीक सक्सेस जाय आसता. आजकाल तुमी म्हटलें तशें की एक्टर्स आयले सुद्दां जाल्यार आपल्याक फिल्मां खंयची मेळटली किंवा फिल्मांनी काम मेळटलें काय ना हें सुद्दां पयलीं विचार करता आनी लुक्साचेर पयलीं लक्ष दितात. पयल्या फावट तुमचे कडेन उलोवपाचें मॅम म्हाका पयली संद मेळ्ळी ती म्हळ्यार दुर्गी हें नाटक आमी केल्लें फॉर कला अकॅडमी थिएटर करता आसतना. आनी त्या वेळार पयल्या फावट तुमकां आमी मेळिल्ले आनी आमी खूब फावटी आयकल्ले. सो आयज त्या तरेचे सिरियसनेस तुमी जशें आमच्या सुद्दां पयलें आमच्या वेळार सुद्दां खुबशे सिरियसनेस कमी जाल्ले हेंय हांव म्हणपाक तयार आसा. बट ताज्या पयलींचे सिरियसनेस आशिल्ले तुमी म्हळ्यार दामू केंकरे सर जेन्ना कला अकॅडमीन येताले किंवा बाकीचे डिरेक्टर्स नाटकां बसयताले. आयज ती नाटकां आमकां कशी पळोवपाक मेळटली दिसता आमकां? कोणे तरी इनिशिएटीव घेवचो पडटलो न्ही. सम ऑफ द यंगस्टर्स वील हॅव टू टेक द इनिशिएटीव. आता फॉर एक्झाम्पल लोककथा 78 हांवें केल्लें तें इतले चलिल्ले तेन्ना कितलेशेच शो जाल्ले गोंया भायर. I had got the Best Actress award for Goa as well as for Maharashtra for that drama, and I had not even passed my MBBS at that time. So I was very very young. So you can imagine how अभ्यास करताले, रातचे वचून थिएटर करताले, परत सकाळी हॉस्पिटलान येताले क्लासी अटेंड करपाक. मागीर it was very very hectic. But I did it because I thought I was doing something great, So that concept म्हाका दिसता भुरग्यां मदीं इनकल्केट करपाक जाय. ऑल्सो आमकां त्या टायमार खूब कमी पास टायम आसतालो. म्हणजे अशें मोबायल घेवन बसलीं दिसभर अशें आसनाशिल्लें. एक पुस्तक घेतलें, वाचत हांव मेडिकलांतल्यान कला अकॅडमी मेरेन वतालें. थंय बसून वाचतालें. थंय कला अकॅडमी तेन्ना कन्स्ट्रक्ट जाताली. सो हांव त्या लेबरां बरोबर बसून थंय चिरे सुद्दां हांवें मांडिल्ले आसात त्या लॉबींतले कॅन्टिना मुखार. तितलें डेडिकेशन म्हाका दिसता आजच्या भुरग्यां मदीं इनकल्केट करपाचें कर्तव्य म्हाका दिसता नाट्यप्रेमी मदींच आसा.
पोंडा आसा संस्था तशी, ती तातूंत खूब यंगस्टर्स आसात. पणजे 2-3 व्हडल्यो संस्था आशिल्ल्यो, कला शुक्लेंदू आशिल्ले, मागीर नवरंग आशिल्ले, आनी एक कितें तरी, हय, आनी एक संस्था आशिल्ली. सो तांतले सगळे भुरगे आतां व्हडले जाल्ले आसात, म्हणजे दे आर प्रोफेशनल्स अँड दे मीट मी इन वेरियस प्लेसीस. दे से की आमी तुमचे कॉन्टेम्पररी, आमी अमूक नाटक केल्लें जेन्ना तुजें अमूक नाटक आशिल्लें. पण ताच्या नंतर म्हाका दिसता नवीन कोण आयलोच ना तातूंत. बरोबर. आतांचे जनरेशन कशें, unless we have camps or people are really passionate about theater or passionate about acting, performance, or performing arts, because theater म्हणटकच फक्त acting येना न्ही, ते तातूंत लायट आसा, म्युझिक आसा, साऊंड आसा, सेट डिझायनिंग आसा, कितल्योश्योच गजाली आसा तातूंत, मेकअप आसा, you name it, and so many skills are there. So all those skills, I tried to tell Yashji to start something in that respect. आता तुम्ही थिएटर केल्लें आसा, तुम्ही फिल्मांनी काम केल्लें आसा, आनी खुबशे अशे फील्ड तुम्ही पळयल्यात. नेक्स्ट इज डिजिटल प्लॅटफॉर्म, जो आजकाल खूब चलता, नेटफ्लिक्स म्हणा किंवा बाकीचे जे चॅनल्स आसा ताजेर सुद्दां, डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर हॉटस्टार आसा. एक भरपूर फामाद जाल्ली अशी प्रोग्राम म्हळ्यार टायपरायटर, जो गोंयांत शूट जाल्लो, आनी तातूंत तुमचो रोल म्हाका दिसता सगळ्यांक आवडलो आसतलो. आयज ह्या प्लॅटफॉर्मा कडेन तुमी कशें कितें पळयतात? इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लॅटफॉर्म. मुख्य म्हळ्यार ही जी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा, इट इज अ व्हेरी वंडरफूल थिंग दॅट आमी हांगा काम करतात, पण आमचें काम संवसारभर पळोवपाक मेळटा, बिकॉज द इंटरनेट इज ओपन, इट्स अ वर्ल्ड वायड वेब. So everybody gets to see, like all my friends, colleagues, relatives saw my work in typewriter everywhere. So of course YouTube also is there, like my serial Zaban Samal Ke is on YouTube, my Bomkesh Bakshi is on YouTube, and don't nani ki teri serial asa majo konyo tyo asa. But being on Netflix was a wonderful thing, because Netflix is one of the most important platforms, digital platforms at the moment, on which you can be. It is very reputed, very respected, and very, very considered to be a very important platform. माझी दुसरी सिरियल तातूंत म्हाजो ल्हान रोल आशिल्लो, प्रायम व्हिडिओचेर आशिल्ली ती, फोर मोर शॉट्स. हय, ती आतां सीझन 3 वता. And so it's good to be, even if they are small roles, you get a wide exposure, and you get to meet new people, and the new generation म्हणटा ती इतले टॅलेंटेड आसा, आनी तांची इतले कंपार्टमेंट सामके बसयल्ले आसात तांणी आतां. आमच्या तेंपार तशें फ्लुईड आसतालें, पण आतां इतले सामके व्हेरी ब्युटिफुली प्रोडक्शन वेगळें, अमूक वेगळें, तमूक वेगळें, तमूक वेगळें, व्हेरी प्रोफेशनली दे बिहेव, अँड इट्स व्हेरी प्रोफेशनली कंडक्टेड. आनी एक फायदो हातूंत डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर आसा की तुजो विशय खूब आनीक बऱ्या तरेन मांडपाक शकता, बिकॉज सेन्सर्स जे आसा जाल्यार सेन्सराक तुका थोड्यो गोश्टी लक्षांत घेवनूच फुडें सरचो पडटा. सो डिजिटल प्लॅटफॉर्माक तुका तें हें ना की बाबा आपूण जें कितें आपल्या तकलेन आसा, किंवा एक रूड मनीस जसो वागतलो, तो वागपा खातीर जें कितें ताजे कडचें जें ताका करून घेवपाक जाय तें डायरेक्टराक करून घेवपाक मेळटा. हो एक फ्रिडम खूब बऱ्या तरेन आसा. तुमी कशा तरेन घेता हो फ्रिडम? ऍक्च्युली सेन्सरशीप म्हणटात पळय ती आसूं नये तितली स्ट्रिक्ट, बिकॉज तातूंत जे एक्सप्रेशन आसता, आर्टिस्टीक एक्सप्रेशन, तातूंत खंय तरी ताजे दबाव पडटा. आनी आमी म्हणटात अशें की बॅड वर्ड्स काडटात, थंय बीप घालतात, पण खऱ्या आयुश्यांत तर सगळो लोक वापरता. बरोबर. सो आमी जेन्ना पळय नॅचरल कॅरेक्टर्स दाखोवंक सोदतात पळय, ते नॅचरल कॅरेक्टरांनी खंय तरी मात जाता. पण हांवें आतां थोडे सिरियली वायलंट, सामके एक्स्ट्रीमली वायलंट वेब सिरीज पळयल्ल्यो आसा, विथ बॅड वर्ड्स एवरी थर्ड वर्ड. So I do not know. I mean, I as an actor, I think it is wonderful that there is freedom of expression and artistic, creative expression. पण आता सगळ्या लोकांक कळ्ळां की त्यो सिरियली आसता पळय त्यो यू कॅनॉट वॉच देम विथ फॅमिली, सो इट्स फायन टू वॉच देम ऑन युअर मोबायल. पण घरा बसून त्यो पळोवपा सारक्यो ना, कारण त्यो सेन्सरशीप म्हणटा ती एक्चुअली भारतांत नाच. आमचे कडेन आसा ती सर्टिफिकेशन बोर्ड आसा.
One has to get very clear about that. So I was on सर्टिफिकेट that ग्रॅज्युएट आहे. certification board for 3 years. So there never was any censorship as such, but people made it out to be a censorship. मागीर ती शब्द काडटाले आनी कितें कितें करताले. But that is, I think, just excessive use of their power, which shouldn't have been done. But yeah, digital platforms are good in that way. But yeah, to each his own. So that's okay. बरोबर. मॅडम, एक क्वेश्चन तुमकां विचारपाक सोदतालो. आतां तुमी एज अ एक्टर म्हणून काम करतात. एक गोष्ट तुमच्या बद्दल सगळ्यांक खबर आसा की तुमी सोशली खूब एक्टीव आसात, सोशल कामूय भरपूर करतात. एका एक्टरान सोशली एक्टीव आसप भरपूर गरजेचें अशें दिसता तुमकां मॅडम? सचिन, हांव समाज कार्य किंवा सेवा अशें कितें तरी म्हणटात ते सोशल वर्क ऑर सोशल एक्टिविजम, हांव एक अभिनेत्री म्हणून करना, हांव एक मनीस म्हणून करता. आनी तो एक्टिविजम केन्ना जालो ताची म्हाका व्हडलीशी कल्पना ना. कारण हांव ल्हानपणा पासून म्हज्या आवय बापाय बरोबर समाजा खातीर वावरपाचे जे कितें कितें कार्यावळी आसताल्यो म्हज्या आवय बापाच्यो, तांच्या बरोबर हांव 5 काय 6 वर्सांचे आशिल्ले तेन्ना पासून जोडिल्लें आसा. मागीर हांव व्हडलें जातकच म्हाका रेड क्रॉसाचे सेक्रेटरी केले किंवा ड्रग अब्यूज प्रिव्हेन्शन प्रोग्राम जो आशिल्लो, इट वॉज अम्ब्रेला बॉडी इन गोवा, ताजे हांव फावंडर मेंबर आशिल्लें विथ अदर पीपल. पण ते अशें जायत गेलें. दॅट वॉज बिकॉज आय वॉज अ सायकॅट्रिस्ट. आनी मागीर तातल्यान हांव रेड क्रॉसान आयलें. मागीर आय वॉज डेप्युटेड टू महाराष्ट्रा टू become the secretary of Forum Against Drugs. And I was the first person in the country to set up a detox center. Then I was taken in various hospitals all across to give opinions, advice, guidance. But that all happened because it just happened. It was in the flow of the process of being a good human being, a good psychiatrist, and a good doctor. Because as a doctor, you are first and foremost a social worker, पैसे येतात. माझ्याकडे काय पैसे येऊंक ना as a psychiatrist. But because I never thought of it as a money making option in my life. But and then I was a student activist in college. So मागीर सतीश सोनक, हांव, संदेश प्रभुदेसाय, बरोबर. हय. Then we all got together and then we started doing various things. It just comes out of being a good person, I think. बरोबर. पण हांवें तुमकां विचारपाचो फाटलो एक रिजन आशिल्लें, कारण एक जेन्ना एक्टर एका समाजा प्रती कितें तरी संवेदनशील आसता तेन्ना ताका आपल्या भुमिकेन शिरपाक किंवा आपल्या भुमिकेचेर न्याय दिवपाक हेल्प मेळटा काय, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आशिल्लो. तुमकां दिसता मॅम तशें? ना, म्हाका दिसना. कारण performance is something. Okay, now if there is a particular role, मागीर ते सगळे वचून for example industry काम करतात to see how they behave, or like big people do that. I mean, good actors, dedicated actors do that, but they don't do it for social work. They do it as a research for the part that they are portraying. But there are many actors who are, or actresses, it's no gender actors who are socially very conscious and they do a lot of things. And but then again, it's a part of them being good people, बरोबर. So many actors also become politicians, but they have no experience in social work, or they have not even concerned with social work, and we can see from their photographs that they post. But that is because they want more and more viewership, or कितें म्हणटात ताका, footage म्हणटात पळय, publicity. सो मॅम, आतां ह्या वेळाचेर तुमी फिल्म इंडस्ट्री गोंयची किंवा फुडले 10 वर्सां नंतर खंय पळयतात? I have absolutely no clue, because हे डिबेटेबल क्वेश्चन आसा. हांव जेन्ना म्हणटलें की फायनान्स ना म्हणून, लोक म्हणटले की विदाउट फायनान्स ऑल्सो यू कॅन मेक व्हेरी गुड फिल्म्स. कंटेंट मॅटर्स मोस्ट. आनी इट डज मॅटर, कंटेंट डज मॅटर मोस्ट. अँड सिंगल कॅमेरान सुद्धा जनगण म्हणून एक कोंकणी पिक्चर शूट जाल्लें 1981, ताका नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्लो. So it was in a single camera. It was shot on a theater base, like manchachir kashe. And it was a very interesting film. So it totally depends. One never knows. One young bright person may come up with a brilliant theory and shoot it on your mobile phone.
वन नेवर बरोबर. नोज. आम्ही आता 15 वर्षा फाटी सचिन, इफ यू वर इन दिस इंडस्ट्री अँड इफ यू रिमेंबर when digital films were supposed to be introduced for, say, IFFI, for national awards also, there was a huge uproar. And people said, how can you bring digital cinema in? It is not cinema, because cinema is shot on Celluloid. celluloid, and it is shot on cinematic cameras. And how can you just take a small 5D or whatever they were shooting on at that 7D, I think they were shooting on at that time, and how you can shoot with that camera and put it for national awards and put it for IFFI. So there was this debate. And at that time we were also thinking, की आम्ही सिनेमा काम करता, डिजिटल वाले कसे ते लहानसा कॅमेरा घेऊन शूट करताले. But see, 15 years down the road, भरपूर even we changes. shoot, and today I shoot so much on my mobile. So technology will change, and as a result, I think the medium of cinema will change a lot. And probably and hopefully at that time, Konkani cinema won't have much debate about finance. बट कॉन्टेंट म्हणतात तो मुख्य असता. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान कॅमेरा फुडल्यान, कॅमेरा फाटल्यान आनी कॅमेराच्या सायडीनी जे सगळे डिपार्टमेंट्स आसा सिनेमा घडोवपा खातीर, ट्रेनिंग अत्यंत आवश्यक आसा. ट्रेनिंग घेनासतना बेट्टे फिल्मां करपाक वतात पळय, ते म्हाका खूब वायट दिसता. मागीर ते ताजो रिजल्ट आसा पळय तो स्क्रिनाचेर दिसता आनी खंय तरी दुखता मागीर, कारण हे लोक कितें तरी खूब बरें करूंक शकता, तांचे इंटेन्शन बरें आसता, पण ट्रेनिंग नासल्या कारणान आनी तांकां अनुभव नासल्या कारणान आनी ते अनुभव घेनासतना जेन्ना कामां करपाक वतात तेन्ना त्रास जाता. सो हांव सदांच म्हणटा सगळ्यांक की तुमी शिकात. 1-2 वर्सां शिकल्यार काय हरकत ना, खंय वचना आयुष्य. म्हणजे 10 वर्सां नंतर कळना की बाबा तुवें 2 वर्सां शिक्षणात घातल्या, ते दॅट विल रिफ्लेक्ट इन युअर वर्क, लायक वॉट वर्क यू हॅव डन. हांव थिएटर करून गेलें, फॉर एक्झाम्पल तुका सांगता, हांव थिएटराचे पयलीं थिएटर आशिल्लें न्ही. वेन आय वेंट टू वर्क इन फिल्म, सगळ्यांक अशें दिशिल्लें की म्हाका जागो घेवपाक कळचो ना, मार्किंग कळचें ना, आय लेवल कळचो ना, कॅमेरा कळचो ना. आनी सिन्स आय वॉज अ न्यू कमर, आय वॉज रॅग्ड अ लॉट in my first film, very brutally ragged actually, but my hero was Mammootty at that time. Okay, hero first of the film was film. Mammootty. I was doing a very small role in that, but I had all my scenes were with Mammootty mostly. Only one scene was Jayaprada, but Mammootty made it a point to teach me quickly, all the nuances of walking for the camera, taking the light, how to get your point and how to keep your gaze and look. And it was like a crash course, which took like few minutes. And he knew I was from theater, so tane maka fatafat sanglay, because he couldn't take the ragging. I was being ragged very, very badly. But then gradually over the years I learned so much that I learned to do my makeup, I learned to select my costumes, and the rest of the things which I expect other people also to do. बरोबर. म्हाका दिसता मॅम खूब 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 गजाली तुमचे जितल्यो हांव केन्ना उलयता, नॉट ओन्ली इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा, बट जेन्ना उलयता तेन्ना सुद्दां खुबशे नवीन कितें तरी आयकपाक मेळटा, जे म्हाका दिसता कोणाकूच खबर नासतलें ह्या फिल्म इंडस्ट्रीन सुद्दां. गोंयच्यान सचिन, तुमी म्हाका हांगासर कोंकणी एक्टर करून दवरिल्ले आसा. हांवें ते खातीर सुरवात करतना मॅम पयलींच सुरवात केली. सुरवात करतानाच हांवें नॅशनल टेलिव्हिजनान सुरवात केली त्या खातीर मॅम. आनी खूब जाणांक मॅम खबर नाशिल्ल्यो ह्यो गजाली, एंड स्वता म्हाका खबर नाशिल्लें. फर्स्ट फिल्म मामुटी वांगडा आशिल्लें, एंड इतलो व्हडलो एक्सपोजर फर्स्ट फिल्मान मेळप, आनी ताच्या नंतर शिकून इतले फुडें सरोन आयज लीड करता आसतना, बिकॉज वी आर नॉट लुकींग एज अ कोंकणी एक्टर्स, वी आर लुकींग एज अ द लिडर ऑफ द गोवन सिनेमा, कारण फुडें व्हरपाक. मॅम तुमी आमच्या कडेन ह्या लॉकडावनान सुद्दां खरेंच तुमची अपॉइंटमेंट्स आसता, बाकीची कामां आसता, तरी सुद्दां टायम काडून उलयले. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सचिन, थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅम, थँक्यू.